जीपीसीसीच्या ओबीसी विभागान अध्यक्ष शरद चोपडेकर हांच्या फुडारपणाखाला पणजेच्या आल्तिनो हांगाच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन सादर करून येवपी लोकल बॉडी वेंचणुकेत ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केल्या। वेंचणूक जावचे पयलीं हेर मागास वर्गां खातीर आरक्षणा संबंधीत घटनात्मक तरतुदी चालीक लावची असो उलोय तांणी वेंचणूक आयोगाक केला। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन इश्यू आशिल्लो की पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक रिजर्वेशन दिता तेचेर आमकां इनजस्टीस जाता लोकांक। त्या संपर्कान आमी एक 6 म्हयन्या पयलीं स्टेट इलेक्शन कमिशनराक ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्टान गायडलायन दिल्या तेचेर तुमी इम्प्लिमेंट करचे आनी इमिजिएटली लागू करचे म्हणून। पण तेचेर आमकां कांय एक्शन दिसना म्हणून आमी आयज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक घेवन सांगलें आनी ताका सांगलें की ती इट इज द प्रोसिजर हॅज टू बी फॉलोड एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन। आतां इलेक्शन ड्यू आसा आनी इलेक्शना पयलीं एक्चुअली प्रोसिजर फॉलो करूंक जालो पण गव्हर्मेंटान लॅप्स ऑफ गव्हर्मेंट इनएफिशियन्स म्हटलें आतां तेंच्यांनी तो प्रोसिजर फॉलो करूंक ना आनी तेच्या खातीर म्हणजे तेंच्यांनी प्रोसिजर फॉलो करूंक ना म्हणून तेंच्यांनी ते पोस्टपोन इलेक्शन टायप तेंच्यांनी मागीर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केले। सो इट इज डिप्रायिंग ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल एंड decentralization power given to the representative of the municipality as well as पंचायत। सेन्सस सध्या गव्हर्मेंट म्हणटा आपूण कॅरी आउट करता तितूंतले तेंच्यांनी ओबीसीची क्रायटेरिया जी टीक मारता की आपूण खंयच्या कास्टाक बिलोंग करता जावं खंयच्या हितून कॅटेगरीन पडटा ती ओबीसी कॅटेगरीच काडून उडयल्या। सो जर ओबीसीचे तुमी 33% रिजर्वेशन दिता पण पॉप्युलेशन तुमचे अबाव 50% ओबीसी आसा जाल्यार 20% प्लस जे रिजर्वेशन ओबीसी कॅटेगरीक गावपाक जाय हे खंय तरी आमचे हे रिप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटा कडेन वचना आनी त्या खातीर इट बिकम्स अ अनफेअर प्रॅक्टीस टुवर्ड्स ओबीसी जे कोण स्टेट गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या ते सरकाराक डायरेक्शन येयल्लें आसा की सेन्सस हो जावचो ओबीसीचो जे जनगणना म्हणटा आमी ती जावची आनी येणाऱ्या काळान जी इलेक्शनां आसतलीं जी मागीर म्युनिसिपालिटी जावं मागीर पंचायत आसतली ते एक जस्टिफायड पद्दतीन प्रत्येक घटकाक तेजें रिजर्वेशन मेळचें पूण सरकार तें कांय करिना। आमी पळयता की आज आमचो देशाचो पार्लमेंटाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमचो लिडर राहुल गांधीजी हाणें जे भुमिका घेतली खास करून बहुजन समाज ओबीसी समाज कसो फुडें वचचो तेच्या नंतर तेणी जे प्रथम पावल घेतलें की आमच्या सरकार ज्या स्टेटींनी आसा खास करून तेलंगणा आनी कर्नाटका हांगा सेन्सस कंप्लीट जालो पण बीजेपी सरकार हें कित्याक करिना। म्हणजे हेजो अर्थ की वो बीजेपी सरकार फक्त ती घोशणा ती अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हे फक्त घोशणा पुरतेच पूण सर्वसामान्य मनीस जे खास करून बहुजन समाजातले घटक आसा ओबीसी एससी एसटी हांकां आपल्या हक्का पासून वो सरकार मुद्दाम वंचीत दवरता। सेन्ससचो पळय न्ही ते कॉलम आसा थंय ओबीसीचें नांव ना एसटीचें आसा नांव थंय पूण ओबीसी नांव तेच्यांनी सांगलेलें पार्लमेंटान की आमी घालतले म्हणून पूण ते तूं फॉर्मेट जर पळयत न्ही थंय ओबीसीचें कांय डिटेल कांयच ना। सो आमी आतां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आहा इज अ हेड ऑफ द कंडक्टिंग असेंब्ली एंड पार्लमेंट ही कॅन एडवायज द स्टेट इलेक्शन कमिशन बाबा एज पर दिस थिंग तुमी सारकें करता काय ना ताका गायड करूं शकता आनी तेंच्यांनी ते एज पर गायडलायन तेंच्यांनी करूंक जाय। पण हांव त्या सरकाराक मागता न्हू हे जे इलेक्शन जे पोस्टपोन केला न्हू तो कमिशन जाता तितके बेगीन हे रिजर्वेशन आनी डिलिमीट करचें।